फातोर्डा वाठारात एके चलयेचेर सामूहिक अत्याचार जाल्ल्याचे उक्ताडार आयला। पीडित चलयेचे फातोर्डा वाठारांतल्यान अपहरण करून तिका वेर्णा व्हरून तिचेर सामूहिक लैंगिक अत्याचार केलो। पुलिसांनी हे प्रकरणात रोखडीच कारवाय करून वास्कोच्या अदिल अलगूर, मोहम्मद मुल्ला, शहजाद शेख, विरेश अगुआंडा, मोहम्मद शेख ह्या 5 जाणांक अटक केल्या। पीडित चली मानसीक दृश्टीन अस्वस्थ आशिल्ली म्हूण सुत्रांकडल्यान म्हायती मेळ्ळ्या। फातोर्डा पुलीस ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात। माणुसकीक काळो डाग लावपाची घडणूक काल फातोर्ड्यात घडली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे काल राती फातोर्डे पुलिसांनी एक बलात्काराचें प्रकरण नोंद केलें आणि ताजे नंतर तपासाची चक्रां फिरली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे वास्कोच्या 5 भुरग्यांनी एका चलयेक फातोर्डेच्या KTC बस स्टँडा वयल्यान किडनॅप केलें आणि ताका वेळसांव एक लॉजांत व्हेलें आणि ताजेर अमानुशपणे बलात्कार केलो। हे घडणुके नंतर जेन्ना तक्रार आयली तेन्ना रोखडी फातोर्डा पुलिसांनी आपली तपासाची चक्रां फिरयलीं, वेगवेगळ्यो टिमी फॉर्म केल्यो आणि ताजे नंतर तांणी 5 जाणांक वास्कोच्या अटक केली। हातूंत भितर आदिल लालसाब अलगूर 18 वर्सां, मोहम्मद अली मुल्ला 22 वर्सां, शहजाद शेख 18, विरेश आगुंदा 18 आणि मोहम्मद शेख 18 ह्या सगळ्यांक वास्कोच्या रहिवाशांक तांणी अटक केल्ली आसा। वरिश्ठ पुलीस अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शना खाला हो आतां तपास चालू आसा। सद्याक पुलिसांच्यो वेगवेगळ्यो टिमी वेगवेगळ्या तरेन तपास चालू करतात, कारण ही केस जी आसा ती तांकां स्ट्रॉंग दवरपाक जाय। ताका लागून सद्याक एक टीम जी आसा ही वेळसांव ह्या हातूंत धाडिल्ली आसा। ती थंयची सगळ्यो ज्यो वाटेवयल्यो CCTV जावं बाकीचे हॉटेलाचे CCTV हाजी चॅकिंग तांणी चालू केल्ली आसा, रिकवरी करपाची चालू केल्ली आसा। दुसरी टीम जी आसा की हातूंत आनी कोण गुंतल्यात जाल्यार ताजो हें करतात आणि हो सगळो जो तपास आसा तो SP सुनीता सावंत, दक्षिण गोंयची SP सुनीता सावंत हिच्या मार्गदर्शना खाली चालू आसा। गोमंतक TV खातीर हांव गौरांग प्रभू मलकणेकर।